काकरा वाठारात उदकाचो व्हडलो प्रश्न उपराशिल्लो. पिवपाच्या उदकाचो प्रश्न सुटावो जावचो म्हणून थळावे मागणी करताले. ही बातमी गोमंतक टीव्हीन उक्ताडार हाडल्या उपरांत संबंधीत खात्याने प्रश्नाची दखल घेवन उदकाचो प्रश्न सुटावो केलो. देखून थळाव्यांनी गोमंतक टीव्हीचे उपकार मानले. ऐका. आता बरें येता सारकें करून गेल्या उदक म्हणटा तें आमकां भरून बी उरता बरें पडटा. ओके. कितले दीस म्हणजे कितले म्हयने तुमकां त्रास काडचे पडले? कितले 5 वर्स उदकूच नासलें हांगा बाय. उदकूच नासलें हांगा. उदका लागून टाकयो बसयल्यो आमी. बाय ती बाय लोक सारवार बांयचें उदक आमी खूब खाल्लें. आमी मागीर रिपोर्ट केल्या उपरांत हय रिपोर्ट केल्यार आतां बायचो आमी पासून मोटोर काडलो हांव बाय. आता हे केलेल्याक आमकां उदक आतां बरें येता. मध्ये 8 साडे 8 येता उदक अशें बरें येता. बरें प्रेशर बरो येता उदकाचो. कितली म्हणजे म्हयने तुमकां त्रास काडचे पडले? 8 म्हयने आमी खूब त्रास काडले. उदक सोडी बांयचें उदक यूज करता तें फक्त रात उदकूच पडटा. खावपाक कांय मेळना. खावपाक आमकां भायलें हाडचें पडटालें वचत. आतां बरें प्रॉब्लम कांय ना. फाटीं आमच्या गांवांत उदक येना म्हणून एक गोमंतक टीव्हीन घरान थोड्या घरांनी भरून न्यूज केलेलो आनी तेज्या उपरांत रोखडेच 5 दिसांनी उदक बरें येयलें. ताका लागून हांव गोमंतक टीव्हीका देव बरें करूं म्हणटा आनी जे आमचे रिपोर्टर बाय वर्सा ताकाय देव बरें करूं म्हणटा. ते टायम काणून आपलो येयलो रातच्या टायमार आनी तेणी एक स्टोरी केली. ह्या गांवचो प्रॉब्लेम लोकां मदीं हाडलो आनी आयज ह्या लोकांक जो प्रॉब्लेम उदकाचो सॉल्व जालो. ताका लागून आमचो तो आहा